म्हादय अभयारण्य आनी ताचे भोंवतणचो वाठार वाघ राखीव वाठार म्हूण जाहीर करपा खातीर उच्च न्यायालयान दिल्ली 3 म्हयन्याची मुजत 24 ऑक्टोबराक सोंपता। ही मुजत वाडोवपा खातीर सरकार एका सप्तका भितर उच्च न्यायालयांत अर्ज सादर करतले अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी दिल्या। RDXGOA ब्युरो रिपोर्ट। की हायकोर्टान एक एप्लिकेशन फायल करचें पडटलें एक्सटेंशन दी म्हणून आमकां, कित्याक 24 तारखेक आमचो टायम सोंपता। 24 तारखे पयलीं आमकां नोटिफिकेशन काडपाची अशी ऑर्डर आसा ती, ताका लागून एक एप्लिकेशन घालपाचें म्हणून अशें हांवें सरकाराक ओपिनियन दिल्लें आसा। आनी तें एप्लिकेशन जर फायल करपाचें जालें जाल्यार तें 1 आठवड्या भितर फायल करचें पडटलें। So there is any chances of because right now I think Supreme Court also has been See, Supreme Court has issued notices to the central government. Basically Supreme Court कितें डिसायड करता ताजेरूच हें सगळें डिपेंड आसा। सो आमकां सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरीची वाट पळोवची पडटली, केन्ना हियरिंग कशें केन्ना जातलें तें। त्या अल्टिमेटली इट वील डिपेंड ऑन द आउटकम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट प्रोसिडींग्स। आनी म्हादयची सध्या कितें आसा प्रोग्रेस? म्हादयची तारीख आमची जी आसा ती 28 नोव्हेंबराक जो वीक येता त्या आठवड्यान ही केस लिस्ट जावपाची आसा। तर आमची सगळी तयारी जाल्ली आसा। आमचे रेग्युलर मिटींग जाता। वयर फाटल्या बेरेस्तार शुक्रार शेनवार 3 दीस आमी मुंबय वचून आमचे सिनियर एडवोकेट्स आसा तांच्या बरोबर कॉन्फरन्सीस केल्यो। आमी रिटर्न सबमिशन्स एक ऑलरेडी फायल जाल्ले आसा आमचे, प्लस आनी एडिशनल रिटर्न सबमिशन्स ऑल्सो आमची तयार जाता। ती एक आणखी एक 10-15 दिसांनी आमी ती एडिशनल रिटर्न सबमिशन्साय फायल करतले। आर्ग्युमेंटाची आमची सगळी तयारी जाल्ली आसा। आमी फुल्ली प्रिपेर्ड आसा। जर केस ही सुरू जाली त्या आठवड्यान जाल्यार आमी आर्ग्यू करतले केस। सपोज तांच्यांनी जे बांदकाम बीन केल्या तां कितें स्टॉप आसा सध्या? बांदकाम तांचें कांय सध्या चालू ना। तांणी फक्त एक टेंडर काडिल्लें। तें टेंडर लास्ट टायमूय काडिल्लें ताणें, हे सेकंड टायम ताणें काडला टेंडर। पण टेंडर काडून कांय उपयोग ना। तांकां मेन म्हणजे परमिशनां जी आसा, फॉरेस्ट क्लियरन्स तांकां अजून मेळूंक ना। तशेंच आमच्या चीफ वायल्ड लायफ वॉर्डनाचें परमिशन लागता तांकां। तर जो मेरेन तें जायना तो मेरेन तांकां कांय काडपाक हक्क ना, अधिकार ना, ते काडूंक शकना। ही टेंडरां काडून बिडून जे कितें करता पळय तें तांचें तें इंटरनल गोश्ट आसा, पण बांदकाम ते कांयच करूं शकना। So one more thing, on what ground government is asking the extension? कितें हायकोर्टा कडल्यान? yes. तर एक्सटेंशन मागपाक अशें एक म्हणजे सुप्रीम कोर्टान मॅटर पेंडींग आसा। सुप्रीम कोर्टान नोटीस काडल्या। दुसरो मुद्दो असो आसा की हे नोटिफिकेशन काडच्या पयलीं थोड्यो ज्यो गोश्टी करपाच्यो आसा, ते फॉरेस्ट ड्वेलर्सांचे रायट सेटल करपाचे आसा, ह्यो गोश्टी सुरू आसा आनी ताका लागून थोडो टायम लागतलो। अश्यो गोश्टी आसा ताका लागून इमिजिएटली नोटिफाय करपाची कांय गरज ना। आनी नोटिफाय करूं ना सुद्दां जाल्यार कांय व्हडलोसो फरक पडचो ना इमिजिएटली, कित्याक जितले स्टेप्स घेवंक जाय। कित्याक हे जे टायगर रिजर्व जे डिक्लेअर करपाचे आसा पळय, जे आमचे वायल्ड लायफ सँच्युरी आसा त्योच एरिया टायगर रिजर्व जावपाच्यो आसा। जो जितली रिस्ट्रिक्शनां वायल्ड लायफ सँच्युरीन आसा पळय तीच रिस्ट्रिक्शनां टायगर रिजर्वान आसा। आनी ती इम्प्लिमेंट करपाचें आमच्या सरकारान फूल काम केल्लें आसा। नव्यो ऑर्डरी काडल्यो आसा। थंय स्टेप्स कितें घेवपाचें आसा, प्रोटेक्शन कितें घेवपाचें आसा, वायल्ड लायफ सँच्युरी ते सगळे सरकार घेवपाचें चालू आसा। फुडलो प्रश्न असो आसा की एक हायकोर्टान म्हणलें कितें एनक्रोचमेंट बी कितें जाल्लें आसा काय म्हणून। ताजेर आमचें कंटिन्युअसली मॉनिटरींग सरकाराचें आसा आनी एनक्रोचमेंट कांयच जाल्लें ना। तें म्हणजे आनी परत आतां हायकोर्टाच्या डायरेक्शना उपरांत सरकारान नव्यो ऑर्डरी काडल्या, ती कशी स्ट्रिक्ट इम्प्लिमेंट करपाचे, वायल्ड लायफ जे सँच्युरीज आसा तांकां कशें प्रोटेक्ट करपाचें, तांची केअर कशी घेवपाची, ह्या बाबतींतले जे प्रोटोकॉल आसा तो सगळो सारको सरकारान परत आनी सुरळीत केल्लो आसा। आनी त्या बाबतींत कसलेच हयगय जावची ना। त्या ग्रावंडाचेर आमी हें एक्सटेंशन मागतले। So oppositions are saying that there is no other chances apart from the to adopt the tiger reserve. हांव परत सांगता तुमकां, सगळी गोश्ट ही सुप्रीम कोर्टाचेर आसा। आज सुप्रीम कोर्ट कितें ठरयतलो त्या प्रमाणे जातलें। जर म्हणटा की सुप्रीम कोर्ट सुद्दां कांय करूं शकना कोण म्हणटा समज जाल्यार हांव कितें सांगू।